हो हसापूर पेडणेचो शेतकार फटू मळीक. फाटली सुमार 15 वर्सां जाली तो भेणे, दोडकी, तवशी, कोकण दुदी, मुळे हे आनी हेर भाज्यांचे मळे फुलयता. हाचेरूच ताचो घराबो चलता. वर्साचे 12 म्हयने तो हातूतूच. म्हाका तशी आता 15 वर्सां जावन गेले. 15 वर्सां. ह्या शेतान कसले कसले पीक घेतात तुम्ही? भेंडी, हा, दोडकी, काकडी, हा, बॉटलगार्ड हा. आणि मुळे घालता पण अंदू घालूंक ना गाव्यांक लागून ते मातशे भायर घालचे पडटा. आणि हेतूर तुमका काय शेतकरी म्हणान सरकार कडल्यान काय अनुदान बी तसले काय अनुदान बियाणे मिळतात? बियाणे पयलीं दिताले, आता बी दिताले, सबसिडीचेर दितात. हा, एग्रिकलान दितात ते सबसिडी. ती बिया खंयच्यान हाडल्यात? हे बी हांवें प्रायव्हेट सावंतवाडीच्यान. सावंतवाडीचे. कितले गॅपान अशी लावची पडटा ती? कितली अंतराचेर? मीटर, 2 मीटर? अर्ध्या मिटराक लायल्या पासून जाता न्हू ती. मिटराक लायल्या एकदम बरी. मातशी गॅप आहा जाल्यार तितकी हे जाता. कितक्या दिसांनी जाता ही काकडी? काकडी साधारण 1 म्हयन्या भितर रेडी जाता. महिना भितर रेडी हा. जशी आपली मेहनत आहा तशी. फटूचे जमिनीचेर ही भाज्यांची पिकां घेतात ती ताची स्वताची न्ही. तो दुसऱ्याची जमीन खंडान घेऊन हो धंदो करता. मात हातून खूप आव्हानां आसात. रानटी जनावरांचो खूप उपद्रव आसा. म्हाका सांगा, एकदा रानटी जनावरां बी येवन खातात? खूप गवे. तेचो काय बंदोबस्त? बंदोबस्त आणि कितें आपुणच करपाचो. गव्हर्नमेंट काय तेचो बंदोबस्त करिना. तुम्ही रातचे बी येवन माळ्यार आसता हे पळय. माळो केला रावपाक. आणि तुमका भय बी दिसना तर? आम्ही रानातलेच मनीस. आणि कोण कोण तुमका मदत करता? हे आमच्या फॅमिली. फॅमिली चेडो. ही आता जागा तुमची ओन नाव खंडा घेतली. खंडा घेतली. तांकां कितलो खंड दिवचो पडटा? आपण समजून दितात ते ना, अशें ना, हेल्प करतात. आता सायटीन थोडीशी पडींग शेता, त्यामुळे जनावरां ते चार आहा म्हणून थंय चरपाक येतात न्हू, तेचो परिणाम मागीर ह्या शेतान बी घुसतात अशी जनावरां? जातात न्हू, येतात ती जनावरां. ती शेवटाक बरोबर कोण नसलो जाल्यार येतात ती. शेतकाराच्या कश्टांक सैमाची साथ मेळत जाल्यार ताची मिळकत आनीक वाडपाची. मात उणो पावस पडत जाल्यार पीक करपता. गिमांत जर उदक उणें आसत जाल्यारूय ताचो पिकावळीचेर परिणाम जाता. हे सगळे आव्हानांक शेतकाराक फुडो करचो पडटा म्हूण फटून सांगले. शेतकी खातें भाजयांच्यो बियो दिता. ते भायर फटू सावंतवाडीच्यान बियो हाडटा. फटू भाजयो फलोत्पादन महामंडळाक घालता. गांवठी भाजयांक खंय मागणी खूब. शेती केल्या बाबा फायदो आसा असो दिसता तुमका? काही लोक फायदो. हय, काही लोक आता म्हणटा युवक शिकले काय आमकां सरकारची नोकरी जाय. केल्या बगर काय कळना न्हू. अनुभव केल्या बगर कसो मेळटलो अनुभव? हय, आता तुम्ही पळय भाड्याची शेती घेतल्यात, तुमकां उत्पन्न करूंक जाय, त्यामुळे निसर्गाचो केन्ना घालोय जाता. सगळे हे करता म्हणसर तुमकां फायदो मेळटलो असो दिसता? आता ते कितें आहा, आता अवलंबून आहा. आता समज पावस गेलो, नुकसाण. आणि मागीर गिमान कसली हे घेता? गिमान हेच घेता, पण ते इरिगेशनाच्या पंपाचेर घेता मळ्याक. मागीर हे आता तुम्ही आता काकडी म्हण, भेंडी म्हण हे पिकयता, हेंका बाजारपेठ खंय व्हरून विकता? हॉर्टिकल्चरान दितात. तो असा फायदो आहा खंय दिल्या? आणि मागीर समज कीड बी लागली आणि कितें लुकसाण जालें जाल्यार मागीर आपण ते फॉर्मॅलिटी केले जाल्यार ते करतात. एग्रिकल्चर वाले करतात ते ना, अशें ना, हेल्प करतात. आता सध्या आम्ही आसात हसापूर आणि खुटवळ ह्या वाठारातल्या फटू देवू मळीक ह्यांच्या शेतात ह्या शेतकऱ्यान आपल्या शेतात जोपर्यंत आपूण शेती करतात त्यापर्यंत आपण म्हटले तर काय वावगे ना. ह्या शेतकऱ्यान कोणाकडल्यान तरी खंडा खातीर शेती घेतल्यात आणि ह्या शेतान काकडी लायल्यात, दोडगी लायल्यात, भेंडी लायल्यात. अशे वेगवेगळे तरेचो भाजी पालो ताणें ल्हान शेती वेवसायाक प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न केल्लो आसा. आणि एका नव्या युवकांक, नव्या शेतकऱ्यांक संदेश दितना सांगला, जर कश्ट करशात जाल्यार तुमकां सरकारच्या नोकरीची गरज पडची ना. आजकाल काय भुरगे जर शिकले, 4 पुस्तकां शिकले जाल्यार आपणाक सरकारी नोकरी मेळपाक जाय. तेचे खातीर कोणा राजकर्त्याचो पांया पडटात किंवा मंत्र्याच्या घराकडे ये जा करत असतात आणि त्या माध्यमांतल्यान नोकरी मेळटा. पूण नोकरी ही 8 तास करतात, कांय जाण करिनात आणि एक 30 ते 35 हजार तांकां पगार मेळटा. पूण जर शेती केली आणि ह्या शेतीक फक्त 8 न्हू 6 वरां जरी दिसांतल्यान 6 वरां दिली आणि काबाड कश्ट केले जाल्यार तुका 50 ते 60 हजार म्हयन्यांक ही शेती उत्पन्न दिवंक शकता.
पूण शेती करपाची पद्दत आणि वेगवेगळी जी यंत्रणा आसा आधुनीक पद्दत वेगवेगळ्यो शेतात जर प्रयोग केलो नवे नवे पीक तर तातूंतल्यान बरो शेतकऱ्याक फायदो जावंक शकता हे आयज हांगर फटू आमचे मळीक हांणी दाखोवन दिल्ले आसा. रानटी गवे येतात ह्या वाठारांत आणि पिकयल्ली जी काकडी आसा म्हूण भेंडी आसा दोडगी आसा ती खावन वयतात. त्या वेळार हो आमचो शेतकार भाव हयसर तांणी एक झोपडी घातलेली रातचो राखण करता शेतीची आणि तांचें म्हणणें आसा की शेतकऱ्यान आपल्या शेताची राखणय त्याच भशेन करची. ही शेतां आमकां तारूंक शकता अशें तांचें म्हणणें. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन ज्या वेळार एखादो शेतकार आपलो काबाड कश्ट करून पीक घेता आणि निसर्ग केन्ना तरी ताचेर अवकृपा जाता आणि तांकां लुकसाण जाता त्या वेळार मात्र त्या शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई बेगोबेग दिवपाचो प्रयत्न सरकारान करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.